नमस्कार, तुमकां सगळ्यांक वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे हाजी उनवणीत परबी हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की आमचे तोंडाची काळजी घेवप कितली गरजेची। आमकां जिवनांत फक्त दोनदां दात येतात। एकदां येता ती ल्हान आसतना आमी भुरगेपणान आनी दुसरें येतात ते आमचे पर्मनंट टीथ। सो ते आमची जिवनभर ते दात आसपाक जाय आनी तांची आमी काळजी करपाक जाय। आतां कशी आमी काळजी घेवपाक जाय? एक म्हणल्यार दिसांतल्यान दोनदां ब्रश करपाचें, सकाळीं आनी एक रातचें जेवण जातकीर। दुसरें म्हणल्यार कितें आमी गोड पदार्थ खातात और कितेंय खातात जाल्यार रोखडेंच उदकाचो चूळ घेवपाक जाय, जाचे करून तें जेवण आसा तें दातांत अडकुपाचें ना। तिसरें म्हणल्यार आमी जें जेवण जेवतात तें हेल्दी आसपाक जाय। हेल्दी म्हणल्यार तातूंत वेजिटेबल्स, फ्रुट्स, प्रोटीन्स आनी म्हत्वाचें म्हणल्यार डेरी प्रोडक्ट्स। ताजेन आमकां दातांत जें कॅल्शियम जें आसता तें मेळटा आनी भरपूर उदक पिवपाक जाय। इतल्यान जे आमचे दातां अडकिल्ले आसता जीव जंतू ते उदकान तांचे नश्ट जाता। अशें करून आमी दाताची काळजी घेवपाक जाय। आनी वयल्यान आमी दातान समज कितें अडकल्या भितर जाल्यार फ्लॉस म्हणून मेळटा, जो धाग्यान आमी दाताले खांतीतलें जें जेवण अडकिल्लें तें काडपाक शकता। मागीर तातूंत आनीक म्हत्वाची गोश्ट म्हणजे आमी जें आसा 3 म्हयन्यांनी आमचो ब्रश जो वॉर्न ऑफ जाता, म्हणजे ताजे ब्रिस्टल जे आसा ते विडार जाता, तो आमी चेंज करपाक जाय। आनी एवरी 6 मंथ्स आमी डेंटिस्टा म्हऱ्या वचून आमी दाताचें चॅकअप करपाक जाय। आतां आमी ब्रश कशें करपाक जाय? ब्रश करतना सॉफ्ट नाल्यार मिडियम ब्रश घेवपाचो, ताजे थोड्याच प्रमाणान टूथपेस्ट घालपाची आनी आमच्या दाताच्या सगळ्या सायडीच्यान तें ब्रश करपाचें। इतलेंच न्हय तर आमची जिबली सुद्दां आमी तातूंत घासपाक जाय। इतलें अशें करून आमी आमच्या तोंडाची जतनाय घेवपाक जाय। On the occasion of Oral Health Day, we are having many activities related to oral health. So here we have spin the wheel competition. So once we spin the wheel, we have some questions related to oral health, that is more of myths and misconception related to oral health to make the patients aware about oral health. आमी अशे क्वेश्चन फ्रेम केल्यात की लोकांचे गैरसमज जे आसात आमच्या तोंडाच्या बाबतींत, तोंडाच्या हेल्थाच्या बाबतींत, ते हाजेर पयस जातले। आनी आमचो मेन इंटेंशन आसा की ओरल हेल्थ अवेरनेस आनी प्रमोशन। दुसरी एक्टिविटी म्हणजे रंगोळी मेकिंग घाल्ली आसा। आनीक म्हणजे आमी व्हिडिओ मेकिंग कॉम्पिटिशन भुरग्यां खातीर ऑर्गनायज केल्लें आनी तशेंच आमी एक ई-बॅनर म्हणजे वर्ल्ड ओरल डेचे बद्दल तांकां भुरग्यांक कशें दिसता ते ई-बॅनर कॉम्पिटिशन पूण केल्लें आसा। सो ताजें आमी प्रायज डिस्ट्रिब्युशन पूण करतले आनी पेशंट्साच्या पासून अवेरनेस पासून करतले। World Oral Health Day 2024. A happy mouth is a happy body. ही मेसेज आमची ह्या वर्साची वर्ल्ड ओरल हेल्थ डेची हे सगळे आमकां तरणाटे भुरगे आनी जाणटेल्यांक सांगपाक जाय की
वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे एक दीस ऑब्झर्व करचो नासता, म्हणून डेली ऑब्झर्व करूंक जाय. दिसांतल्यान 2 वेळा ब्रश करून बरे भशेन आपली काळजी घेऊन तोंडाची फ्लॉसिंग बी सगळें करून चेकअप एवरी 6 मंथ्स आणि डेली खाणा जेवणाचे हाजेर लक्ष दिवंक जाय. जंक फूड जाता तितले कमी खावंक जाय. प्रत्येक 3 महिन्यान ब्रश चेंज करूंक जाय. प्रत्येक 6 महिन्यांनी डेंटिस्टा म्हऱ्या वचून चेकअप करूंक जाय. हे सगळें अत्यंत गरजेचें. जाल्यारच आमची तोंडय साफ उरतलें आणि आमची कूडय साफ उरतली. खाणा जेवणाचें लक्ष हें दिवचेंच, पुणून प्रत्येकान तंबाखू, सोरो, सिगरेट हे सगळें बंद करूंक जाय. जाल्यारच आमच्या तोंडाचें काळजी आमकां घेवप चड बरें जमतलें. कारण सिगरेट, तंबाखू हातून ओरल कॅन्सर सुद्धा जाता. ओरल कॅन्सर, लंग कॅन्सर हे सगळें अवॉइड करपाक आमी आमची काळजी घेवंकूच जाय. आम्ही सेलिब्रेट करता वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे ऑन द 20th of March आणि ह्या वर्साचो विशय जावन आसा हेल्दी माउथ हेल्दी बॉडी. दोनूय भागाचे मदीं कसलो संबंध आसा ताजे बद्दल हांव इल्लेशें उलोवपाक सोदतां. जनरली आमचे थॉट प्रोसेस अशें आसता दॅट देर इज नो कनेक्शन बिटवीन आवर टीथ ऑर द माउथ आनी जनरल बॉडी, बट दॅट इज नॉट द केस. जनरली आमच्या तोंडान खुबशे बॅक्टेरिया आसता, नॉर्मली प्रेझंट आसता. सो हे आफ्टर अ सर्टन पॉयंट चड जाले म्हणटकीर दे कॅन कॉज सर्टन प्रॉब्लम्स इन दी ओवरऑल हेल्थ ऑफ अ पर्सन. अदर दॅन दॅट जे आमचे नॉर्मली सायन्स एंड सिम्टम्स आसता ऑफ जनरल हेल्थ प्रॉब्लम्स तेवूय आमच्या तोंडान दिसपाक शकता. अँड समटायम्स इट सो हॅपन्स दॅट तुमचे डेंटिस्टाक ते पयलीं कळटले. तुमकां कळनासतना की तुमकां कितें तरी प्रॉब्लम आसा ते डेंटिस्टाक पयलीं कळटलें आनी मागीर तुमकां टेस्ट करपाक सांगतले अँड यू वील कम टू नो की तुमकां कितें तरी जनरल हेल्थ प्रॉब्लम आसा म्हणून. अदर दॅन दॅट डायबिटीज हे सगळे जे सायन्स एंड सिम्टम्स आसा ते तोंडान दिसपाक शकता. प्लस अदर दॅन दॅट जे आमचे जनरल लायफस्टायल आसता, जशें की आमी स्मोकींग, अल्कोहॉल पियेता, हे सगळे आसता, ते हॅबिट्स ऑल्सो आमच्या तोंडाक खूब अफेक्ट करता. सो स्पेशली इन टर्म्स ऑफ टबॅको जे आमी धुम्रपान करता ऑर तंबाखू, गुटखा, पान सुपारी हे सगळे खाता, ते आमच्या तोंडाक माल पडपाक शकता आनी फुडें वचून ते तोंडाचे कॅन्सर अशें जावपाक शकता. सो हांव इतलेंच म्हणून सोंपयता की ह्या वर्साचो जो विशय आसा हेल्दी माउथ आनी हेल्दी बॉडी हे आमी सगळ्यांनी आनीक मातशें चिंतान फॉलो करपाक जाय. सो जनरल बॉडी आमी काळजी घेतल्यार आमच्या तोंडाची तशी काळजी घेवपाक जाय. थँक्यू. आयच्या दिसा वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे आमकां तुमकां सगळ्यांक रिमाइंड करूंक जाय आनी रेनफोर्स करूंक जाय की दाताची काळजी कशी घेवप. ते आमी ऑलरेडी तुमकां सगळ्यांक दाखयलां. तरेचे पोस्टर्स आनी सगळे एक्टिविटीज जे आमी आज कंडक्ट केल्या. ह्या डिपार्टमेंटान आमी चडशे प्रिव्हेंटीव एस्पेक्टाचेर स्ट्रेस घालतात. म्हणजे आमचे कॅम्प्स चालू असतात. गांवांनी आमी कॅम्प करतात आख्खे गोंयान आनी थंय आमी लोकांक ब्रश कशें करप, काळजी कशी घेवप, तोंडाची त्वचा कशी हें करप, हें सगळ्याचेर आमी म्हायती दितात. तशेंच आमची मोबायल डेंटल वॅन आसा. आमी ती प्रत्येक गांवांत व्हरून नॉर्थ एज वेल एज साऊथ गोवा सगळ्याक व्हरून कॅम्प्स कंडक्ट करतात, ट्रिटमेंट कॅम्प्स कंडक्ट करतात. मोबायल डेंटल वॅनीन 2 चेअर्स आसात फुली इक्विप्ड आनी तरेचे आमी ट्रिटमेंट कंडक्ट करतात. म्हणजे क्लिनिंग ऑफ द टीथ, फिलिंग्स ऑफ द टीथ भरपाचे, मागीर ल्हान भुरग्यांचे बी दांत भरपाचे, मागीर रूट कनाल, इमर्जन्सी रूट कनाल ओपनिंग, तंबाखूची म्हायती, मागीर मायनर एक्स्ट्रॅक्शन्स, हे सगळे आमचे ट्रिटमेंट चालू आसता. त्या भायर आमचे सॅटलायट सेंटर्स आसात. रायबंद्रा आसा, मांडूर आसा, जेलानय आसा.
तर थंय बी आमी पेशंटां खातीर असले ट्रिटमेंट कंडक्ट करतात. म्हणजे चड मागीर तांकांय बी ते वेळा गांवांत तितले एक्सेस ना म्हणून आमी ते सेंटर्स उगडल्यात रायबंद्रा आनी मांडूर. ते गांवचे लोकांक खूब बऱ्याक पडलां. म्हणजे आमचे फूल वर्साचे जे पळय हें आसात फिगर्स 2021 5,675 आमी ट्रिटमेंट केल्या. 2022 12,522 म्हणजे मातशें वाडल्या. कोविडा खातीरूय ते देंविल्ले. आनी 2023 आमचे बरे 19,000चे वयर पेशंट ट्रिटमेंट गेला. म्हणटगीर आमकां खूब खुशी भोगता की आमी लोकां खातीर दाताची काळजी घेवपाक आमी लोकां खातीर खूब आमचे प्रयत्न चालू आसा. आनी हाजे मुखारय बी आमी खूब प्रयत्न करतले आनीकय बरी कॅर दिवपाक लोकांक. ह्या डिपार्टमेंटान दिसा आमचे 100 ते 150 लोकांचो ट्रिटमेंट जाता प्लस OPD आनीक सेंटर बी सगळें धरून.